Hello everyone, welcome to Videsh classes. In this video, we are going to learn about the history of Goa. First topic that we are going to cover under the history of Goa is mythological and early reference. Okay, so mythological means a story जे आम्ही ऐकले असतली about over Goa. So Goa जो असा, you can see here, legend says Goa was created by Lord Parshuram. Okay, so याच्या बेस विचारू शकता लॉर्ड परशुराम हु हॅज क्रिएटेड द लँड जाल्यार लॉर्ड परशुराम आणि एका दुसऱ्याचे नाव आसा ते परशुराम भूमी सुद्धा म्हटले वयता. नेक्स्ट गोवा वॉज नोन एज गोमंतक अँड गोवापुरी इन एन्शियंट टेक्स्ट. सो एन्शियंट टेक्स्ट रिलेटेड जाल्यार हे आन्सर मेन्शन इन स्कंदा पुराण अँड अदर पुराणिक सोर्सेस. मागीर हु वॉज द अर्ली सेटलर्स म्हणून विचारले जाल्यार आर्यन्स अँड लेटर ट्रेडर्स फ्रॉम अरेबियन रिजन्स हे एक एंटर्ड झाले इन गोवा. नेक्स्ट अर्ली हिस्टोरिकल रूल्स. सो फर्स्ट जो असा मोरियन एम्पायर्स हेणी रूल केलो इन द 3rd century. सो गोवा बिकम पार्ट ऑफ एम्पायर ऑफ अशोका अँड बुद्धिझम स्प्रेड इन कोंकण रिजन. सो अशोका जो असलो तेणी स्वतः रिलीजन एक्सेप्ट केल्लो ऑफ बुद्धिझम. सो तोच आपलो रिलीजन तेणी ऑल ओव्हर गोवाक इन शॉर्ट कोंकण एरिया जी आसा थंयसर तो रिलीजन स्प्रेड केलो तेणी. नेक्स्ट सतवाहनास तेंचो रुलींग जो असलो 2nd century असलो. कंट्रोल सो तेंच्यांनी खंयची एरिया कंट्रोल केल्ली कोंकण कोस्टल ट्रेड. सो मेन पर्पज असलो तेंचो गोवान एंटर जावपाक म्हटल्यार ट्रेड करपाचो. ओके, सो जो ट्रेड कनेक्शन असले लिंक म्हणजे कनेक्शन विथ रोमन एम्पायर. इम्पॉर्टंट पॉइंट गोवा वॉज ऑलवेज इम्पॉर्टंट बिकॉज ऑफ इट्स कोस्टल ट्रेड लोकेशन. सो आमकां खबर आसा की गोवा जो आसा तो नियर बाय कोस्टल एरियाज आसा सो इजी तेंकां ट्रेड करपाक मेळटाले. कंट्रोल डायनेस्टी. सो तेंच्यांनी रूल केलो फ्रॉम द 10th century टू 14th century. इयर हे आसा. सो फर्स्ट इंडिपेंडंट गोवन डायनेस्टी. डायनेस्टी म्हणजे रुलिंग जो कोण आम्ही राजवंश म्हणटा इन अदर वर्ड्स जाल्यार डायनेस्टी म्हटल्यार जो रुलिंग पार्टी असतली. सो कॅपिटल त्या टायमार तेंचो चंद्रपुरा आणि आताच्या हितून तेका चंदोर म्हणटा. प्रोमोटेड शेविझम. आता जशें हांवें तुमकां सांगलेले अशोका जो रुलर असलो तेणी बुद्धिझम रिजन आपलो स्प्रेड केलो तसोच हांगासर असलो तो लॉर्ड शिवा. भरपूर एक्चुअली तेंचो इन तेंच्या रिलिजनान मेन जो देव आसा तेंचो ओके तो लॉर्ड शिवा असलो. ओके, सो तेणी प्रोमोटेड शेविझम. शेविझम म्हणजे इट इज अ रिलीजन रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा. सो तेणी जाता तितले लॉर्ड शिवा बद्दल टेम्पल्स बिल्डअप केली. सो भितूनले एक फेमस टेम्पल जे आसा बिल्ड टेम्पल्स इन्क्लुडिंग सप्तकोटेश्वर टेम्पल. इश्यू गोल्ड कॉइन्स विथ लायन सिम्बॉल्स. सो तेणी आपल्या जेन्ना रुलिंग टायमार इतले कितें कितें डिफरंट केला पळय ते नोट डावन करा. ब्लॅक बोल्ड हांवें हांगासर अंडरलायन करून दवरला पळय ते नोट डावन करून दवरात. मागीर नेक्स्ट गांवकर सिस्टम इंट्रोड्यूस. सो कदंबा डायनेस्टी म्हणजे जो रुलिंग टायमार ह्यो सिस्टम इंट्रोड्यूस केल्लो. सो तुमकां क्वेश्चन असो विचारूंक शकता फर्स्ट लोकल रुलर कॅपिटल ड्युरिंग द कदंबा डायनेस्टी आसली ती चंदोर आसली. मागीर नेक्स्ट आफ्टर दॅट दिल्ली सुलतानेट अँड बहामनी रूल जालो. सो तो केन्नाच्यान इन द फ्रॉम द इयर 1312 गोवा इन्वेडेड म्हणजे ते एंटर्ड जाले बाय दिल्ली सुलतानेट. लेटर रूल्ड बाय बहामनी किंगडम. देन कंट्रोल बाय बिजापूर सुलतानेट अंडर आदिल शाह. सो हेचो रिलेटेड क्वेश्चन तुमकां येवंक शकता हू रूल गोवा बिफोर पोर्तुगीज. सो आता हेंचो रूल जावन पोर्तुगीज एंटर जाले. सो पोर्तुगीजाच्या पयलीं जो रूल केलो तो कोणी केलो आदिल शाह ऑफ बिजापूर. नेक्स्ट पोर्तुगीज कॉन्कस्ट. मोस्ट इम्पॉर्टंट हे जे सेक्शन आसा ते. सो अरायवल डेट याद दवरात पोर्तुगीजाची इन द इयर 1510 अशें एक्सपेक्ट करता की ते 25 नोव्हेंबराक एंटर्ड जाले. गोवा कॅप्चर्ड बाय अफॉन्सो दी अल्बुकेर्क्यू. हे नेम सारखे याद दवरात. सो अंडर द हेजे लिडरशिपा अंडर ते एंटर्ड जाले. गव्हर्नर असलो तो ऑफ पोर्तुगीज पोझेशन. द फर्स्ट एरिया टू कम अंडर द पोर्तुगीज. जेन्ना पोर्तुगीज एंटर्ड जाले म्हणटा पळय तेन्ना फर्स्ट एरिया तेंच्यांनी जी कॅप्चर केली ओके ती असली इलास. आता प्रेझेंटली ते प्लेसीक कितें म्हणटा तिसवाडी. ओके, सबसिक्वेंटली बाय द एंड ऑफ 1543 सो 1510 1543 पर्यंत थंयसर रूल केला तेंच्यांनी. बार्देज अँड सालसेट कम अंडर सबज्युगेशन. सो मागीर हळूहळू ते एरिया कॅप्चर करीत फुडें गेले. सो तुम्ही हांगासर मॅपार पळोवंक शकता. हांगासर जेन्ना एंटर जाले तेन्ना ही हांगासर तिसवाडी आसा. सो हो जो तालुका आसा तो. सो हांगासर फर्स्ट तेंच्यांनी कॅप्चर केले मागीर हळूहळू फुडें गेले. बार्देज गेले ओके सालसेट कॅप्चर केलो. मागीर वाय पोर्तुगीज वॉन्टेड गोवा. तांकां गोवा कित्या खातीर जाय आसलो. कंट्रोल स्पायस ट्रेड. जे मसाले करता ते डिफरंट इनग्रेडियंट आसात ते जे तुमकां खबर आसतली इंडियन ते पयली इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री. सो जाता तितले ते प्रोड्यूस करताले पयली स्पायसीस डिफरंट स्पायसीस जे आसा ते. सो तेच्या खातीर तांकां ते प्लेस बरी पडटाली हांगासर पळय. आनी स्ट्रॉंग नेवल बेजूय फॉर्म करपाक मेळटालो तांकां हांगासर बॉर्डर लायन आसा म्हटल्यार. आनी मेन इंटेंशन तेंचे स्प्रेड क्रिश्चियनिटी आसले. ओके, सो तेच्या खातीर
गोवा तांकां जाय आसलो. आतां इम्पॉर्टंट पॉलिसी ड्युरींग द पोर्तुगीज रूल तेंच्यांनी इन्व्हेंट केली. गोवा इन्क्विजिशन हें केन्ना केलें 1516 आनी कन्वर्जन एफर्ट्स कन्वर्ट करपाक तेंच्यांनी त्या टायमार डिसायड केल्लें. मागीर पोर्तुगीज सिवील लॉज, सो तेंच्यांनी मागीर जशें रूल केले तशें तेंच्या कडेन पावर येयली तेन्ना तेंच्यांनी रुल्स काडले. बॅन ऑन हिंदू टेम्पल कन्स्ट्रक्शन इन ओल्ड कॉन्कस्ट, सो तेंच्यांनी बॅन केले हिंदू म्हणजे टेम्पल्स बीन आसा ती आनी बिल्डअप करपाची ना. नेक्स्ट आर्किटेक्चरल इम्पॅक्ट. सो ओल्ड गोवा बिकम फेमस फॉर चर्चीस, सो तेंच्यांनी ओल्ड गोवा ज्यो चर्चीस आसा त्यो बिल्ड केल्यो. सो नेम ऑफ द चर्चीस, गोवा बिकेम नोन एज रोम ऑफ द ईस्ट. हाय प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन्स म्हणजे चडशे चान्सेस आसता हितूंतलेच विचारपाचे. सो इयर 1510 पोर्तुगीज एंटर जाले. नेम ऑफ कॉन्करर अफोन्सो दी अल्बुकेर्क्यू. ड्युरेशन 451 इयर्स एप्रॉक्स. इन्क्विजिशन इयर 1560. मागीर एक्सपान्शन ऑफ पोर्तुगीज टेरिटरी. सो 1560 पर्यंत तुमकां ते 3 तालुकास त्यांनी कॅप्चर केल्लेले, रायट, तिसवाडी, बार्देज आनी सालसेट. आतां नेक्स्ट ओल्ड कॉन्कस्ट जो आसलो पळय तेका तो एरा आसलो तो 1510 to 1543. सो फर्स्ट कॅप्चर एरिया ज्यो चडश्यो तिसवारी, बार्देज आनी सालसेट सांगला तुमकां. ओके, सो ह्यो ओल्ड कॉन्कस्ट अंडर येता. न्यू कॉन्कस्ट अंडर ह्यो एरिया एडेड इन 18th century. सो आफ्टर दॅट ज्यो कितें एरिया एड जाल्यो पळय त्यो अंडर न्यू कॉन्कस्टान येता. सो खंयच्यो खंयच्यो सत्तरी आसा, पोंडा आसा आनी काणकोण ही एरिया मागीर तेंच्यांनी कॅप्चर केली. सो ओल्ड कॉन्कस्टान 3 त्यो, न्यू कॉन्कस्टान ज्यो आतां हांवें सांगल्या त्यो सत्तरी, पोंडा आनी काणकोण. ओके, नेक्स्ट गोवा फ्रीडम स्ट्रगल. सो गोवा फ्रीडम स्ट्रगल रिलेटेड हांव आनी एक व्हिडिओ करतलो. इन दॅट हांव तुमकां डिफरंट जे मुवमेंट्स ऑर्गनायज केल्ले बाय डिफरंट ज्यो पार्टीज फॉर्म जाल्ल्यो, ओके, तेजे रिलेटेड एक सेपरेट व्हिडिओ करता. बिकॉज ऑफ टायम स्कॅर्सिटी पॉसिबल ना ते सगळें ह्या व्हिडिओन इन्क्लूड करप. ओके, सो गोवा फ्रीडम स्ट्रगल. अनलायक ब्रिटीश इंडिया, गोवा रिमेन अंडर पोर्तुगीज कंट्रोल आफ्टर 1947. सो आफ्टर इंडिपेंडन्स इंडियेक मेळ्ळ्या उपरांत तरी सुद्दां गोवा हो अंडर द पोर्तुगीज रूल आसलो. इम्पॉर्टंट मुवमेंट जे जाल्ले ड्युरींग द फॉर द गोवा फ्रीडम स्ट्रगल. 1946 सिव्हिल डिसओबिडियंट मुवमेंट, अंडरग्राउंड मुवमेंट, सत्याग्रह प्रोटेस्ट आनी इंडियन लिडर डिमांडेड इंटिग्रेशन. सो आतां हांगासर जे मुवमेंट्स जेचे रिलेटेड हांव एक सेपरेट व्हिडिओ करतलो म्हणून तुमकां सांगला. ओके, सो नेक्स्ट लिबरेशन ऑफ गोवा ही आमकां डेट सगळ्यांक खबर आसा, 19 डिसेंबर 1961. इंडियन आर्म फोर्सीस लॉन्च ऑपरेशन विजय. सो गोवाक लिबरेट करपा खातीर इंडियन आर्मीनूय सपोर्ट केल्लो. सो त्या टायमार जे नांव दिल्लें, ओके, ऑपरेशन करपा खातीर त्या ऑपरेशनाचें नांव ऑपरेशन विजय. सो पोर्तुगीज गव्हर्नर सरेंडेड. सो पोर्तुगीज गव्हर्नर आसलो त्या टायमार वासालो ई सिल्वा, तेणी सरेंडर केलो. ओके, सो हेजेन तुमकां व्हिडिओ नेक्स्ट हितून सगळें क्लियर करता. गोवा बिकम युनियन टेरिटरी. सो डायरेक्टली ती पार्ट ऑफ इंडिया जावना, इट बिकम अ सेपरेट युनियन टेरिटरी. सो लिबरेशन डेट याद दवरात. ऑपरेशन विजय हे जे मेन ऑपरेशन आसले टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम पोर्तुगीज रूल. एंड इयर 1961. Post liberation developments. So Goa, Daman and Diu became union territory. So after 1961, after liberation from the Portuguese rule, Goa आणि Daman and Diu, okay, ही separate union territory म्हणून declare झाली. This is the very important date, 30 May 1987. So Goa became separate state. So as a 25th state of India म्हणून declare झाले. And Konkani declare official language. And last one, so first chief minister of Goa is Dayanand Bandolkar. So Goa freedom struggle चेर हांव व्हिडिओ सेपरेट एक तयार करतलो आनी सून नेक्स्ट वीक अपलोड करता. सो आतां जे आमी कवर केलें अबाउट द हिस्ट्री ऑफ गोवा तेजेर हांवें एक टेस्ट फ्रेम केल्या तुमच्या खातीर जी तुमकां डिस्क्रिप्शनान मेळटली. सो क्लिक ऑन मोर आनी जी लिंक आसतली तेजेर क्लिक करात आनी टेस्ट अटेम्प्ट करात. थँक्यू.